आम्ही मुनंगवाडो आसागांव आहा आणि रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड. फाल्यां आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येता बारा साखळेश्वर देवळा कडेन टू हॅव अ कॉर्नर मिटींग विथ पीपल ऑफ दीस विलेज at 12 o'clock. I would request all my people from Asagaon as well as Anjuna to come at Bara Sakleshwar Temple, Asagaon at 12 o'clock. Our Honorable CM is also coming at 1 o'clock at Siddh Purush Narayan Temple, Kankaban. I would request all my people, सगळे आमच्या वेल्ला काणकाचे लोक एकाक श्री नारायण देवळाच्या हॉलान येवचे म्हणून. आणि रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड. And we have in our midst आमचे सगळे खरेगाद सपोर्टर्स ऑफ BJP. ओके मॅडम, हांगा जो विशय पळयता एक आसागांव उदकाचो विशय लोक या आमचो 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट पायपलायन ऑलरेडी घातल्या आणि जे सुवातेर लिकेजीस आहा तेच रिपेर करपाचें काम उरलां. ते जालें म्हणटकूच प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. मॅडम आनी एक गजाल म्हणल्यार आयज कांयसुवा अंजुना आपाचो एक्स CM कॅम्पेन डोर टू डोर कॅम्पेन करपाचो. सो वील दॅट एफेक्ट लेट एक्स CM कम or anybody come. आमचे BJP कार्यकर्ता and BJP supporters, they don't move to anyone other than BJP CM or this one coming. There is no effect even if anybody comes. भारतीय जनता पार्टी शिवोली मतदारसंघ आयज आमी कॅम्पेन करता. हांगर अंजुना पावलेले आहा आणि नारायण लाडू मांद्रेकर याचो विजय हो नक्की जाल्लो आहा. आणि खास करून फाल्यां आमच्या वेल्ला काणक्या नारायण देवळाच्या हितून आमचो गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत येतलो. थंय एकाक मिटींग आहा, भरघोस लोक सगळे येतले. थंयसर तांकां मार्गदर्शन करतलो आमचो गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री. आणि फुडें आमी जे ती मिटींग एकाक जातली तेचे फुडें मागीर बारा साखळेश्वरा कडेन 12 मिटींग जातली. थंय बी मुख्यमंत्री आमकां मार्गदर्शन करूंक येतलो. आमचे शिवोली मतदारसंघाचे 2 कॅन्डिडेट आहा. एक नारायण लाडू मांद्रेकर अंजुना आनी दुसरो शिवोली आमचो महेश गोवेकर. हे दोनूय कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीन दिल्लेले आहा. ते प्रत्येक इलेक्शनाक जे 25 वर्सां जाल्लेले आहा आयज अंजुना मतदारसंघात. थंयसर हे नारायण ताची पयली मिसीस आसली ती बी भरघोस मतांनी येयल्ली. आतां नारायणाक तिकेट दिल्या. तेचो जय हो नक्की जाल्लो आहा. आयज पासून भारतीय जनता पार्टी शिवोली मतदारसंघात उमेद दवरलेले आहा. ते सहज निवडून येयल्लेले आहा. आणि आयज ही आमची परत नारायण भरपूर मतांनी निवडून येतले इतलेंच हांव सांगूंक शकता. कित्याक कारण भारतीय जनता पार्टीचो गोवा सरकारान जो मुख्यमंत्री आहा तेचें काम भरपूर योगदान आहा. तशेंच देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहा. सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हो मंत्र घेवन लोक चल्लेले आहा. आणि खास करून आमच्या वांगडा आमची धडाड्याची MLA डियाना मायकल लोबो आहा. ती आयज आमच्या वांगडा भोंवता. गोवा सरकारान आमच्या शिवोली मतदारसंघात भरपूर विकास केलेलो आहा. आणि आतां बी ती आमच्या वांगडा घराघरांत आमी हे करता, प्रचार करता. आणि लोकांचो आमकां खूब प्रतिसाद मेळ्ळो आहा. आणि तेच्या चेहऱ्यारून कळटा की आमचो जय हो निश्चित आहा.